भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळात बिहार सरकारचे भौशिक बांधकाम मंत्री नितीन नवीन यांची भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली असा। आधी या पदाचेर भाजपाचे जे.पी. नड्डा आशिल्ले। नितीन नवीन हो भाजपाचो नवो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जाल्लो आसा आनी नितीन नवीन हो 12वो भारतीय जनता पार्टीचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जाल्लो आसा। हेजे पयलीं जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशिल्लो तो जे.पी. नड्डा आशिल्लो। तेणें 2019 ते 2020 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पार्टेक सव केल्ली। मागीर तेजे उपरांत जे.पी. नड्डा हो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जालो आनी आयज 15 डिसेंबराक भारतीय जनता पार्टीचो जो नवो कार्यकारी अध्यक्ष आसा तो नितीन नवीन हो नियुक्त केल्लो आसा। आनीक ही जी नियुक्ती आसा ती फॉर्मल जे पार्टीचे जे इलेक्शन आसता ते इलेक्शनाचे पद्दतीन नितीन नवीन हांची नियुक्ती जाल्ली आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।